विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाच्या सर वीक्षकांक म्हजो नमस्कार. आयच्या दिसा आमच्या संगत आसा CA क्लॅरिसन सेरावो. तांणी नोव्हेंबर 2023 जाल्ल्या CA फायनल एग्जामान उत्तीर्ण जावन ही पदवी तांणी आपणायल्या. पयल्यान पयलें CA क्लॅरिसन सेरावो हांची एक मोठवी परिचय करूंक हांव आशेतां. तांचो पप्पा सिरिल सेरावो आनी तांची मम्मी बेनेडिक्टा सेरावो ही मोडबिद्रे ह्या जाग्यार वस्तीकरण आसात. आनी हांचे आर्टिकलशीप RMCR and Co. पयलें रॉड्रिगस अँड डिसोजा म्हूण आसलें त्या ऑफिसान केलां. हांचें स्कुलींग रोटरी स्कूल मोडबिद्रे आनी PU आनी डिग्री आळवास कॉलेज मोडबिद्रेंत तांणी संपयल्या. हांची फिरगस कॉर्पस क्रिस्ती चर्च मोडबिद्रे. पयल्यान पयलें ही पदवी तुमी आपणायल्ल्याक हे CA क्लियर केल्ल्या तुमकां हांव रास उल्हास पटयतां. तशेंच हे पयणांत वा अकरेक तुमचे रिजल्ट पळयतना तुमकां जाल्लें भोगणां हांव विचारूंक आशेतां. तुमकां कशें भोगलें? बरेच खुशी एक क्लियर जालें म्हण जालें. हय, हांव रिजल्टाच्या दिसा हांव हांगा पाक्षिकेरे 9 आसलो. रिजल्ट ताणें फस्ट सांगलें 10 वरांक येता म्हणून. मागीर रिजल्ट 10:30 वरांक न्ही 11 वरांक मागीर आयलें गोत्तना म्हाका. ताका हांवें रोल नंबर म्हज्या फ्रेंड्सा दिले ऑफिसाचे तांकां पळोवंक म्हणून. रिजल्ट जावन 12:30 जाताना म्हाका कळलें रिजल्ट आयला म्हणून. म्हज्या मोबायलार एक 40 मिस कॉल आले त्या दिसा. 40 मिस कॉल येता नंतर म्हाका कळलें क्लियर म्हणून. मम्मी केन्ना धाडा म्हणटा क्लियर म्हणून. म्हाका खुशी जाली. म्हज्या मम्मी केन्ना धाडाची खुशी दोळ्यान पळयतना म्हाका आणखी खुशी जाली. कित्याक म्हळ्यार 6 म्हयने पयले म्हजे रिजल्ट आयले ते जाल्यार फेल जाल्लो. जाल्यार एका मनशाचे म्हाका कॉल येवन येतले. 4-5 जाणांचे मात्र एक विचारले तांणी. दुसऱ्यांची कोणाची कॉल नाही येतली. आता 40 जाणांचे मिस कॉल येता नंतर म्हाका कळलें. मागीर हांवें रिजल्ट पळयले. बारीच संतोष जाता. सो तुमी रिजल्ट पळयतना तुमी ऑफिसांत आसल्यात? ना हांव पाक्षिकेरे हांगा आसलो. ओके, म्हळ्यार तुमचे आर्टिकलशीप बूक दोन जातलें त्या टायमार? आर्टिकलशीप बूक जालें मागीर हांव तांचे कंटिन्यू जावन आसलो. ओके, सो ही तुमची जर्नी CA जर्नी कशी आसली? ही फाटलीं 3 वा 5 वर्सां तुमची कशी जाली त्या विशयान कितें सांगूंक आशेतात? CA ची जर्नी बारी वैराणी सकयल आसली. कित्याक म्हळ्यार SLC हांव पास विथ डिस्टिंक्शन. PUC ती बरे मार्क मेळ्ळ्यात. CPT फर्स्ट अटेम्प्टान क्लियर. CA इंटर येतना फर्स्ट अटेम्प्ट फेल. खाली एकान मात्र पास. मागीर उरले 7 सब्जेक्टांनी फेल. मागीर सेकंड टायम येतना फेल. थर्ड टायम फेल. फोर्थ फेल. 5th अटेम्प्टान म्हाका एक हांवें निचे कारण म्हळ्यार फर्स्ट करेक्ट प्रॉपर प्लॅनिंग जायचे एक्झाम वाचताना. मागीर प्लॅनिंग जालें प्लॅनिंग मात्र पावना. एक्झिक्युशन बरे तरेन करचें. प्लॅनिंग आनी एक्झिक्युशनांत बरे तरेन केल्ल्यात म्हजे 5th अटेम्प्टान क्लियर जालें CA इंटर. फायनलान ती म्हाका बरें गायडन्स मेळ्ळें. आमच्या बॉस आसा ताचें नांव CA रुडॉल्फ रॉड्रिगस सर आनी म्हजो मार्गदर्शक जावन आसलो CA मॅक्सिम फर्नांडीस आनी CA लविना मॅडम. तांचे पुरो मार्गदर्शनाखाल आनी म्हज्या मम्मीच्यान धाडूचो सपोर्ट आसूं बारी बरो आसलो. म्हज्या CA कोर्सान फेल जाल्यारय तांचो सपोर्ट आसलो म्हाका. त्या दिशांत म्हाका CA क्लियर करून खुशी बारी इजी जालें. सो तुम्ही म्हळ्यार पप्पा मम्मीचो तुमकां पाठिंबो आसलो. सो खंयच्या रितीन ताणी तुमकां सपोर्ट केला? एस्पेशली तुमी फेल जावन आसतना ते एक मेंटली आसता आमकां पास जावन ना, दुसरे पुरा पास जावन आसात, त्या टायमार ताणी तुमकां कसो आदार दिला? ताणी म्हाका फेल जाल्यार म्हणणी तूं तुजे प्रयत्न कर. रिजल्ट देवाचे वयर आसा. तो एक ना एक दीस तुका रिजल्ट दितालो. तुजे प्रयत्न तूं कंटिन्युअस रेडी स्टडी कर म्हणून तोच म्हणून सांगून आसलें. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम तुजी फॅमिली आनी पेरंट्स तुमच्या फ्रेंड्सान वा तुमच्या ऑफिसाच्या कोलिगान तुमकां आदार दिला या CA जर्नींत? फ्रेंड्स सपोर्ट म्हाका बारी बरो आसलो. आमच्या ऑफिसान दिसत आमचे सिनियर्स ज्युनियर्स बारी बरें करना आमकां स्टडी करना आसले. आमकां सिनियर्स बरे गायडन्स दिवन आर्टिकलशिपांत. म्हणजे आर्टिकलशिप गोल्डन 3 years म्हणून येत. कित्याक म्हळ्यार थंय जाल्लो आमचो हे लर्निंग प्रोसेस आपल्या दुसरें काही म्हाका मेळोना. सो तुमी BCom करना आयिल्ल्यात की वा डायरेक्ट एंट्री की तुमी? म्हजें BCom जाल्लें. BCom करूनच हांव हाका आर्टिकलशिपा आयिल्लो. कित्याक BCom आसतना म्हजे CPT आनी इंटर क्लियर जाल्लें दोनी. ते देखून म्हाका आर्टिकलशिपान कांय वाचचें कांय प्रेशर नासलें. खाली फायनला मात प्रिपरेशन करूंक आसलें आनी तो क्लियर जाल्लो मात. तुमकां ह्या 3 वर्सां ह्या सगळ्या CA जर्नींत तुमकां टफेस्ट सब्जेक्ट वा कश्टांचो सब्जेक्ट म्हणून खंयचो भोगलो आसा आनी तुमी ते कशें मुखार आयल्यात वा फूड केलो? म्हणजे CA इंटरांत केदाळे फेल जालो एकच पेपरांत. एक ITSI म्हणून आसा, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अँड स्ट्रॅटेजीक मॅनेजमेंट. तातूंत म्हाका बारी कश्ट जावन आसले. मागीर हांव डेली रायटींग प्रॅक्टीस करनालो. मागीर मॉक टेस्ट बरो बरोवन आसलो त्या सब्जेक्टांत. नेक्स्ट फायनलाक येताना तशेंच स्ट्रॅटेजीक फायनान्शियल मॅनेजमेंट म्हणून एक पेपर आसा तातूंत तशेंच म्हाका ते बंग जावन आसलें. हांव रायटींग प्रॅक्टीस आनी मॉक टेस्ट बरो बरोवन आसतना म्हाका ते क्लियर करूंक बारी कशी जाली. ओके, सो तुमी हे CA जर्नींत कालें केलें? तुमी CA कोचिंगान गेल्लें की वा तुमचे सेल्फ स्टडी तुमी केलें की खंयच्या रितीन तुमी शिकल्यात? थोड्या पेपरांत हांवें कोचिंग काणयल्लें. खंयच्या म्हळ्यार तो
फिनान्शियल मॅनेजमेंट जाऊन दी मागीर डायरेक्ट टॅक्सेस जाऊन दी दुसऱ्या पेपरांत आमच्या आर्टिकलशिपांत आमचे कोईन स्टडी जावन आसता पळय तेंत पुरो जालें म्हाका सेल्फ स्टडी केला. ओके ओके. आता शिकच्या आमच्या CA भुरग्यांक तुमी काल सांगूंक आशितात सेल्फ स्टडी इज बेटर की वा कोचिंग खाणगेची की तांणी कोचिंग खाणगेची जाल्यार कसले तांणी एक पॉयंटर्स तांणी पळोवन खाणगेचे डिपेंड कितें म्हळ्यार थोड्यांक ते टॅक्सांत नातल्यार अकाउंट्सांत बरे हुशार आसतात तांकां कोचिंग काडण्याचें म्हणना सेल्फ स्टडी करणं अवश्यत. थोडे दुसरे थियरी सब्जेक्टान डेल्ले आसतात तांकां थियरी कोचिंग करे तांचे इंडिव्हिज्युअल एक एक मनशाक कशें जाय ताका तशें तांणी कोचिंग काडण्याचें पडटा. ओके ओके. तुमच्या ह्या आर्टिकलशिप पिरियडान तुमी ऑलरेडी एक राउंड शिकून मागीर तुमच्या रिव्हिजनाक गेल्ल्यात की वा तुम्ही रिव्हिजन टायमार मात्र शिकल्यात की दॅट इज द लास्ट 6 म्हयन्यात. आर्टिकलशिप म्हणजे 3 वर्सां 2 वर्सां हांवें करेक्ट आर्टिकलशिप खंयचे ट्रेनिंग जाय तें करेक्ट क्लियर केलें हांवें. ओके. 2 वर्सां मागीर हांवें म्हज्या CA फायनला खंयचे तयारी सुरू केली हांवें. सो पहिले काम फिनिश करून ताच्या उपरांत शिकप स्टार्ट केलें. ओके. तुमकां मोटिवेट केल्ले तुमी 2-3 जाणांची नांवां सांगली तांणी खंयच्या रितीन तुमकां मोटिवेट केलें वा त्या विशयान तुमी कितें सांगूंक शकतात? ते म्हळ्यार म्हजे गुरुत्व म्हणत कित्याक म्हळ्यार म्हजे एग्जाम फेल्यूर जातानाय ते म्हजे सांगत आहले मागीर प्रोफेशनल वेयान ती म्हजे खंयचे कामान जावन दी मागीर खंयचे डावटी आसले ते क्लियर बरें क्लियर करनासले त्या विशयांत आमकां बरें गायडन्स दिवन आहले. आमच्या सगळ्या CA जर्नीत आमचे प्रिन्सिपलाचो महत्व वा पात्र विशेष कित्याक म्हळ्यार ते आमकां एक गायड जावन आसतात मेंटर जावन आसतात. सो तुमच्या प्रिन्सिपलान तुमकां कशें वाडयलां वा वागयलां? फर्स्ट मी स्टार्टिंग डिग्री जावन येता आमकां ಗೊತ್ತಾಸನ ಕಾಲ आमी खाली थियरी मात्र स्टडी करन येता हांगा डायरेक्ट फर्स्ट प्रॅक्टिकल येताना इल्ली 2-3 फावटी चूक पडत जातात आमकां कांय जोर करनासतना बरे भुरगे सांगले भशेन आमकां ते शिकवून आहले सकड कोणी दुसरे पार्टनर आमचे पार्टनर जावन 4 पार्टनर आसात बऱ्या तरेन आमकां गायड करन आहले. ओके ओके. ह्या 3 वर्सांची आर्टिकलशिप ताचे जावन तुमच्या एग्जामाक फायनल एग्जामाक कलो म्हणी लाभ जाला की उपकार पडला की? खंडीत सुमार लाभ जाला. डायरेक्ट टॅक्स पेपरांत मागीर इंडायरेक्ट टॅक्स जावन दी मागीर आमचे इकॉनॉमिक लॉ जावन दी तातूंत फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन ते बरे सब्जेक्ट आसात ते आमी आमच्या ऑफिसान येता आमी प्रॅक्टिकल आमी हँडल करता ताचे ते आसल्यान आमचे एग्जामा बरोवंक बारीक सुलभ जाले. ओके ओके. सो बेसिकली डायरेक्ट टॅक्स मागीर इंडायरेक्ट टॅक्स इवन ऑडिट आनी अकाउंट्स हेल्प. होय. ह्या 3 वर्सांच्या आर्टिकलशिपान कालें तुमकां शिकयलां कित्याक म्हळ्यार आमकां मस्त दीस राती समीत काम करचें पडटा थोडे दीस पीक सिजनांत आमकां घरा वचूंक अवकाश मेळना. सो ही 3 वर्सां तुमच्या जिवनाक कितें तुमकां काय म्हणटात एक लेसन जालां? ह्या 3 वर्सां फर्स्ट शिकलो म्हळ्यार डिसिप्लिन टायमार पावतलो ऑफिसाक आनी आमचे टायम 9:30 स्टार्ट जाल्यार 9 वरांक पावतलो आमी आमचे मूड भितर जावन डेली अप एंड डावन 40 किलोमीटर ट्रॅव्हल करनासल्यार बेगीन जावन पावतलो ऑफिसाक आनी सांजेर जावन दी आमचे काम मुग्ध तमीसर आमी काम हें करनासले थोडे दिसा आमी 12-15 आवर्स काम केला पीक सिजन्सान तुमकां ಗೊತ್ತಾ सर पीक सिजन्सान 13-15 आवर्स मी सरी काम केला ते काम केल्या दरम्यान आमकां फायनल्साक तितले आवर्स स्टडी करीत आमकां तितले हे मेळटाले आनी एक पेशन्स आमकां जाता तशें शिकोवंक इजी जाता मुखार. हय. अपार्ट फ्रॉम तुमचे एज्युकेशन दॅट इज CA अकॅडमिक्स ताच्या उपरांत केलें म्हणजे एक्स्ट्रा करिक्युलर तुमी केलां की दुसरे केलें म्हणजे पार्टिसिपेट केलां की एक्टिविटीज? हांव NCCन आहलो 10th मिसर हांव NCCन आहलो सुमार ट्रेकिंग कॅम्प मागीर दुसरे कॅम्पा परा गेला. नेक्स्ट आमचे इगर्जीचे आमचे फंक्शनांत हांव बरे तरेन पात्र घेतालो. मागीर हांव कोंकणीचे आनी तुळू भाशेचो प्रेमी एग्जामा दिसी हांव तुळूनातले खंयचे कोंकणी एक्झाम पळोवनच आसतलो आमची एग्जाम आसतानाय हांव दायजी वर्ल्ड टीव्ही सदां पळोवन आसतलो प्रायवेट चॅनल जावन दी वॉल्टर सराचो पुरो एपिसोड पळोवन आहलो एग्जाम टायमार दोनी मॅनेज करनासलो. हय. सो आतां हें जालां म्हणजे फायनल मुकदलां मुकलें प्लॅन कितें खालें करूंक अशें येतात म्हणजे लॉंग टर्म विजन म्हळ्यार CA प्रॅक्टीस करूंक त्या विशयान हांव आतां RMCR आनी आमच्या आर्टिकलशिप खंय केला तें हांव कंटिन्यू करना आसा. ओके. सो तेंत आतां कंटिन्यू करचें आसात मुखार गरज पडल्यार भायर वचचें म्हणून ना जाल्यार हांगा तशें म्हणून न्ही तेंत कंटिन्यू करना आसा कंटिन्यू करतात. ओके ओके. दुसरे कडेन तुमकां अवॉर्ड्स मेळ्ळे आसा की लायक तुमचे कडेन म्हणजे अचिवमेंट्स आसा की? हय. हांव आळवस कॉलेजीन शिकून आसतना म्हाका डॉक्टर मोहन आळवो आमचे चेअरमॅन आसा आळवसाचो ताणें म्हाका कंटिन्यूस 5 years फ्री एज्युकेशन दिला बेस्ड ऑन मेरीट PUCन आनी डिग्रीन जावन. ओके. सो मेरीट स्टुडंट तुमी? ओके. मागीर एक सवाल कितें म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांचे सोशल मिडिया यूज करच्या विशयांत कित्याक म्हळ्यार हर एक फावटी आमी एग्जाम बरोवंक येताना सोशल मिडिया आमकां एक कंटॅक्ट जावन आसता. सो तुमची सोशल मिडिया लायफ कशें आसलें? हांव सोशल मिडियान बारीक एक्टीव जावन आहलो ते आमचे वयर आसता आमी कशें यूज करचें म्हणून
फर्स्ट हांव फुल शिकोवन मागीर सोशल मिडिया यूज करनालो तेदोला नाही फर्स्ट सोशल मिडिया यूज फर्स्ट शिकोवन मागीर सोशल मिडिया यूज करनालो. ओके सो तुम्ही म्हणजे प्रायोरिटाइज करा म्हणजे इम्पॉर्टंट ताका फर्स्ट महत्व एकच विषय सोडून रावायचे म्हणून. सो तुम्ही इवन तुमच्या फायनल टाइमरी सोशल मिडिया यूज करना म्हणजे डे एक्झाम मुगदा मी सरी यूज करना बट गरजेचे मात्र खंयचे गरजेचे ते महत्वपूर्ण. ओके ओके आता आमच्या शिकून आसच्या भुरग्यांक तुम्ही काय म्हणी माहिती दिवंक वा मोटिवेशन दिवंक अशें येता जाल्यार टायम तुमचो. आता आमी सांगचे इतल्यांत तुमकां सीए फायनलांत न्ही सीए एग्जामांत कश्ट आसा कश्ट आसल्यार हे संवसार सांगून पुरो तुमच्या थंय जायना तुमकां कॅपॅसिटी ना म्हणून तुम्ही एक धैर्य काडून हांव शिकता हांव काले म्हणून अचिवमेंट करून दाखयता म्हणून सांगल्यार तुम्ही एकलेच तुमचो विश्वास आसल्यार पुरो खंयची एक्झाम क्लियर करीत. ओके सो आमच्या वयर विश्वास आसा जी देवा वयर विश्वास आसा देवाचे वयर वय त्या दाळा मात्र हे खंयची एक्झाम क्लियर करून देवाची कृपा आमचे मुख्य देवाची कृपा मुख्य. ओके सो परत एक फावटी तुमकां तशेंच तुमच्या कुटुंबाच्यांक हांव रास उल्हास पटयता परबी म्हणटा. तशेंच तुमच्या मुखल्या जिवानाक तुमी कलें करूंक आशेतात ताका आमच्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या तर्फेन हांव सर बरें मागता. तशेंच हांगासर आयिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. विश्व कोंकणी केंद्राक आपयल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ओके ही व्हिडिओ देखिल्ल्या सर आमच्या वीक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.